नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांत वाडटा डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो भंय। लोकांनी आहाराचेर दवरचें नियंत्रण, मुखेलमंत्र्याचें आवाहन। लोकसभा सोंपली आनी सरकारान इंधनाचेर व्हॅट वाडयलो। पेट्रोलाच्या दरात लिटराचेर ₹1 आनी डिझेलाच्या दरात लिटराचेर 36 पैसे वाड जाली। विरोधी पक्षांनी उक्तायली तिडक। 1993 वर्सा सापडिल्ल्या शिलालेखाचेर सापडले वेगळ्या राजवटीचें नांव। शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकांत गोंयचेर हरय्या राजवटीच्या धर्मा राजाचें आशिल्लें राज्य। हायवेच्या कुशीक उंच इमारतींचेर उबारिल्ल्या जायरातींचे होर्डिंग्साची घेतली उच्च न्यायालयान दखल। कारवाय करपाचे दिले निर्देश। राजदीप बिल्डर्साकूय नोटीस। राज्यांत फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यताय। 23 जूनाक रेड अलर्ट, सादूरतायेची हवामान खात्याची शिटकावणी। काकुलो मॉल ते टॉक पुला मेरेनचो रस्तो आतां पणजेकारां खातीर उक्तो। बाल भवन, विमानता तशेंच मधुबन सर्कला सयत पुराय जंक्शन येरादारी खातीर उक्ते। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा सदांच की भिवपाची गरज ना, पूण गोंयांत वाडत वचपी डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा। राज्यांत दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीस दुयेंती मेळपाक लागल्यात। ही गजाल भिवपाची आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्लें। 20 ते 25 वर्सां आदीं राज्यांत जीएमसीन एकूच डायलिसीस केंद्र आशिल्लें। त्या वेळार डायलिसीसाची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचोय आंकडो उणो आशिल्लो, पूण फाटल्या कांय वर्सांत हो आंकडो नेटान वाडत आसा। आयज राज्यांतल्या 12 तालुक्यांनी डायलिसीस केंद्रां आसात। प्रत्येकाक डॉक्टर एक्सप्लेन करता, तुजी शुगर जर वाडली, तुजी किडनी फेलियर जातली, तुका डायबिटीक रेटायनोपॅथी जातली। यू कंट्रोल युअर शुगर फ्रॉम द डे वन। डॉक्टर सांगता you take your tablets, you control your diet, but how many patients, how many people are doing this? No one. आम्ही पळयतात की डेली एक तरी पेशंट जो आसा पळय न्ही, इट्स शिफ्टिंग फॉर द डायलिसीस। एकटो तरी डायबिटीक जाल्लो मनीस एक दिसांतल्यान एकटो हो येयला डायबिटीकाचेर, एक किंवा दोन हे जायत आसा। ज्या पद्दतीची डायलिसीस सेंटर्स गोंयांत वाडपाक लागला, म्हणजे हांव म्हणटा भंय दिसपाक लागला। हांव भिवपाचें ना म्हणटालो, पण भंय दिसपाक लागला। इज व्हेरी मच वरी फॉर गोंयकारां खातीर, कारण आज पुराय 12 तालुक्यांनी वी हॅविंग दॅट डायलिसीस सेंटर एंड वीच इज फूल। 20 वर्सां पयलीं कितली डायलिसीस सेंटर आशिल्ली गोंयांत? हार्डली वन। गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक डायलिसीस सेंटर चलतालें 20 ते 25 वर्सां पयलीं। ताज्या उपरांत आमी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 2 सुरवात केली। आता म्हाका दिसता प्रत्येक जाण म्हणजे 12 आमचे तालुका प्लेसीस वी हॅव बिसायड्स दॅट इन द प्रायवेट सेक्टर्स देर ऑल्सो। हे त्या खातीर जे ऑलमोस्ट तशें पळयत वचत जाल्यार ग्लोबली जर पळयत जाल्यार इंडिया इज द कॅपिटल ऑफ डायबिटीज। हायवेच्या कुशीक आनी उंच इमारतींच्या छप्परांचेर उबारिल्ले जायरातींचे होर्डिंग्स तशेंच 20 खांब्याचेर लायिल्ल्या जायरातींची गंभीर दखल घेत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या होर्डिंग्सांचेर येरादारी पुलीस अधीक्षकांक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात। मजगतीं 20 खांब्यार जायरात फलक लावपाक निविदा दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक तशेंच राजदीप बिल्डर्साक नोटीस जारी केला। ह्या विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा 28 जूनाक दवरल्या। 3-4 गोष्टी हायकोर्टान आपल्या ऑर्डरीन नोंद केल्या। पहिली गोष्ट म्हणजे हायकोर्टान म्हणला की जे रस्त्याच्या सायडीक हाडून एक तरेची कार्ट जावं एक ट्रॉली कशी उबी करता आनी होर्डिंग्स लायता, ते कोण लायता कितें ते कांयच पत्तो ना आनी ते आसा ते ट्रॅफिकाक हॅजार्डस आसा म्हणून। तर हायकोर्टान सांगला ट्रॅफिक पुलिसाक की ते एक्शन कितें घेतलें ह्या संबंधान, त्या संबंधीची माहिती फुडल्या शुक्रार मेरेन हायकोर्टाक दिवपाची आसा। ते पुलिसाक डायरेक्शन गेलां। दुसरी गोष्ट आसा एक म्हणजे जे एडवर्टिजमेंट जे आसा इलेक्ट्रिकल पोल्साचेर लायिल्ली आसा पळय, त्या संबंधान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, तर ताकाय नोटीस धाडल्या कोर्टान की कारण ताजें अशें की आनी परमिशनां सगळीं घेतल्या काय ना, कित्याक हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाचें परमिशन लागता। हायवेचे सायडीक जर हायवेचेर तुका जर
होर्डिंग जावं एडवर्टिजमेंट लावपाची आसा जाल्यार हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या परमिशना शिवाय लावं शकना. सो त्या ग्राउंडाचेर ताका नोटीस काडल्या. तिसरें इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे एक राजदीप बिल्डर्स म्हणून अख्ख्या गोंयान एडवर्टायजमेंट दिसता व्हडल्यो त्या विशींचो जो पॉयंट आसा त्या विशीं हांव एके स्क्वेरीन फोटोग्राफ थोडे दाखयले ह्या एडवर्टिजमेंटाचे आनी हायकोर्टान त्या पार्टीक नोटीस काडिल्ली आसा आनी केस आतां फुडल्या फ्रायडे दवरिल्ली आसा. सो फाटले खेपेक पणजेच्या हाय रायज बिल्डिंगेच्या संदर्भांत डायरेक्शन दिल्लेलें की 16 ज्यो आसा त्यो तुमी कितें करतले काय म्हणून कितें जालें तेतून? तर CCPन आज एफिडेविट एक फायल केलें की सगळे अशे 16 होर्डिंग्स आसा हाय रायज बिल्डिंगाचेर, तातूंतले तांणी 6 होर्डिंग्स ऑलरेडी काडिल्ली आसा म्हणून 10 होर्डिंग्स काडपाक तांणी एक 8 विकाचो टायम मागला, कित्याक तांणी ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा 48 अवर्सान त्या पार्टीक काड म्हणून. ते जर काडिना जाल्यार CCP ती काडटले म्हणून आनी ताणें आज एफिडेविट फायल केला. त्यो ऑर्डरी काडपाच्यो ज्यो नोटीसी काडल्या पळय त्यो ऑर्डरी प्रोड्यूस केल्ल्यो आसा हायकोर्टान आनी ते एफिडेविट हायकोर्टान रेकॉर्डार घेतिल्ले आसा आनी CCPक सांगिल्लें आसा की त्यो हाय रायज बिल्डिंगे वयले ज्यो होर्डिंग्स आनी एडवर्टिजमेंट आसा ते काडून उडोवपाचे म्हणून. ओके, केन्ना दवरला ही मॅटर? ही केस फुडल्या शुक्रार दीस दवरल्या. राज्यात फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायला. 23 जूनाक रेड अलर्ट सादूरतायेची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. जो फोरकास्टिंग आज 21 तारीख को आज हम देख रहे हैं, तो अपने ऊपर जैसे हमने 2 दिन पहले भी प्रेस रिलीज इशू किया था कि इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. तो जैसे हम अभी देख रहे हैं तो कल हमारे वालपोई रीजन के ऊपर वी अबाउट 258 mm रेनफॉल, जैसे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल. और प्रेस रिलीज में हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि देर इज़ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेनफॉल. सो आज हम 21 से नेक्स्ट 25th यानी नेक्स्ट 5 डेज तक, तो 21 से लेके 25th तक अभी हम बोल रहे हैं कि देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. एंड उसी दिन में हमने ऑरेंज वार्निंग एंड 23 और 24 को एक रेड वार्निंग. तो इस हिसाब से अभी हमने इंफॉर्मेशन आज के वेदर बुलेटिन हम बोल रहे हैं. सो 21 से 25 तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है नेक्स्ट 5 डेज. एंड 23 एंड 24 डेट को हेवी टू वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है. तो जैसे एक आसान भाषा में हम उनको समझेंगे तो 23-24 को बारिश बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बोल रहे हैं. और 21 से आज से लेके नेक्स्ट 5 डेज तक देर इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी. तो ये इसमें अकॉर्डिंगली कलर कोडिंग भी हमने एज पर नॉर्म से वो दे दी है. सो इन दिस सिचुएशन जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वेदर बुलेटिन को कंटिन्यू अपडेट दे रहे हैं. नाउकास्टिंग इन्फॉर्मेशन भी रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जा रही है. थ्रू सचेत माध्यम से भी हम लोगों की तरफ पहुंचने की कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. सो एज पर ये इन्फॉर्मेशन current situation 24 से 25 there is increasing rainfall over Goa. Yes. There is this is you are talking because next previously 3 to 4 days ना. तो बहुत बार यही होता है कि इफ़ यू सी कि पंजी के ऊपर अगर बारिश नहीं हुआ या थोड़ा सा ईस्टर्न अपना वेस्टर्न कोस्ट जो है यानी सी को लग के, तो वहाँ पे अगर रेनफॉल रही से हुआ तो देर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल ऐसे एक जाता है. बट अगर हम देखेंगे फ्रॉम 4 जून ऑनवर्ड्स जैसे अपने ऊपर मानसून आ गया है, उस टाइम में एवरेज अगर हम देखेंगे इफ़ यू सी लेस 3 to 4 डेज बिफोर, तो हमारे कुछ स्टेशन पे 50 mm 40 mm रेनफॉल मिला है. अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो विद इन जून मंथ, एक जून महीने को हम देखेंगे तो 20 डेज जो होते हैं जिसमें 2.5 mm रेनफॉल हमेशा हमको मिलता है. ओके, सो 10 डेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो बारिश हमको नहीं मिलता उस दिन में. तो दिस इज मानसून सीजन. तो मानसून भी जो होता है वो पल्स के थ्रू अपडेट होता है कि नेक्स्ट 3-4 डेज कांस्टेंट हो गया, देन थोड़ा सा ब्रेक आता है, देन बिकॉज इट इज़ मूविंग एंड इट इज़ विंड बेस्ड सिस्टम. सो अभी जो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे जो प्रीवियसली भी अच्छा बारिश मिला है हम लोगों को, और अगर हम एज अ डिस्ट्रिक्ट एवरेज भी देखेंगे तो अभी नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं. तो आज एज ऑन डेट यानी 21 देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेनफॉल अभी अपने रीजन के ऊपर होना चाहिए था. इट इज़ अबाउट 610 mm यानी 610 mm रेनफॉल थ्रू आउट द गोवा स्टेट में होना चाहिए. वी रिसीव अराउंड 550 mm रेनफॉल. तो इट इज़ नॉर्मल रेनफॉल. और अभी 1-2 हेवी रेनफॉल्स होने से भी ये एवरेज हो जाता है. सो आज एंड डॉट देखेंगे तो अपना स्टेट के ऊपर मानसून का जो परफॉर्मेंस है और मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहा है. लेकिन अलॉन्ग विथ जो हमने हेवी रेनफॉल जो ये वार्निंग जो बोला था उसके एडिशन ये भी रहेगा कि उसमें सब स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होते हैं एंड सम टाइम के थंडर शावर्स भी होने का कुछ जगह पे चांसेस हो सकता है. रिगार्डिंग ये जो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इसमें आई होप कि
ये खेत के लिए और क्रॉप प्लानिंग के लिए और अर्ली लैंड प्रिपरेशन एक्टिविटी के लिए भी ये रेनफॉल अच्छा साबित हुआ होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फोकस ऑन मोर ऑन द सिचुएशन, बट एज ऑन डेट की जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन 2 डिस्ट्रिक्ट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। एंड जो भी एग्रीकल्चर का जो भी सिचुएशन है दैट इज आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि क्या हो सकता है उसमें, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बी फोकस मोर ऑन दिस सिचुएशन। फाटले कितलेशेच म्हयने स्मार्ट सिटी खाला सांतिनेज वाठारांत काकुलो मॉल जंक्शना कडल्यान रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें, ताका लागून काकुलो मॉल जंक्शन येरादारी खातीर बंद आशिल्लो। मात आतां हो रस्तो पणजेकारां खातीर उक्तो केला। इमॅजिन स्मार्ट सिटीन दिल्ले म्हायती प्रमाण काकुलो मॉल ते टॉक बाल भवन विवांता तशेंच मधुबन सर्कल सयत पुराय रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला। आमी आसा काकुलो मॉल हांगा जंक्शना कडेन आनी हो रस्तो जो आसा तो टोंका ब्रिज पण वयता। फाटले कितलेशेच दीस म्हयनो म्हटल्यार हरकत ना बंद आसलो। हो आतां सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिकाक उक्तो जाल्लो आसा। पणजेकारांक हो जो रस्तो आसा हो उक्तो जाल्लो आसा। हे जे मेन जंक्शन आसा सांतिनेज हे खूब क्रिटिकल आसलें स्मार्ट सिटी खातीर आनी त्या खातीर खूब टायम घेतलो स्मार्ट सिटीन हो रस्तो करपाक। आनी हे जंक्शन बंद आसल्या कारणान सगळ्या पणजेकारांक त्रास जातालो, कारण हांगासून बाल भवनाक वतले जाल्यार रस्तो नासलो, टोंकार वतले जाल्यार रस्तो नासलो, परत ह्याडीन सांतिनेज वतले जाल्यार रस्तो नासलो। सो हे सगळो जंक्शन मेन जंक्शनूच बंद आसलो। सो आतां हो सगळी कडले रस्ते जे आसा बाल भवनाक वचपी किंवा टोंकार वचपी सांतिनेज वचपी हो जंक्शन जे आसा हे जंक्शनूय ओपन केल्लेले आसा। आनी हांगासून जो टोंकार वयता हो 150 मिटरचो रस्तो हो स्मार्ट सिटीन लोकां खातीर आयज ओपन केलो आनी हांगासून सगळ्या प्रकारच्यो गाडयो ह्यो सगळ्या वाटेन वचूंक शकतात आनी सगळे रोड जे चारूय रस्ते हे चारूय रस्ते ओपन जाल्ले आसा। गोमंतक टीव्हीचेर हांव विनायक सामंत पणजेच्यान। कलंगूट पंचायत क्षेत्रांतल्या एंट्री पॉयंट्सा संबंधी कलंगूटे पंचायतीन पास केल्ले थारावाचेर सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें खोलायेन उलोवप केले। हो थाराव फक्त जीप, ट्रॅक्स, बस सारकी वाहनां घेवन कलंगूटे येता तांकां लागू जाता अशें कलंगूटे पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें सांगलें। पर्यटक पार्किंग वाठारांत वा उक्त्या सुवातेर जेवण करतात आनी कोयर थंयच उडोवन वतात। तशेंच नो पार्किंग जागेचेर गाडयो पार्क करतात, ताका लागून येरादारीचो प्रश्न उप्रासता। पर्यटकांक दंड दिवपाचो अधिकार पंचायतीक ना जाल्यार पर्यटन खातें दंड दिवंक शकता अशें सिक्वेरा हाणें स्पश्ट केलें। There is no notification as such. There is a resolution adopted by the panchayat. See, what happened is that there was a lot of issue in Kalangut. Now, all the stags persons who comes in tracks, buses, right? They come, they loiter around at night. They go to different restaurants. They term them as a, what you can say, they term them as a dance bar or a club, right? There they go, and then they make a lot of issue. They were beaten up, their money is taken, and then they blame the panchayat or the authorities in power. Second point, when they come, see, the whole issue is that, first of all, I want to bring to your kind notice that we have taken a resolution as per the Goa Panchayat Raj Act. And as per the Goa Panchayat Raj Act, we can't impose this. We have to ask the higher authorities to give us the permission. So that is why we have written this to the collector of North Goa. Then we have written to the Commissioner of Police, the Department of Home. That is the main important thing. Department of Home and the Director of Tourism, because tourism is directly involved in this village. So based on this, if I get these NOCs, then I will be implementing this order. If not, then I can't do it. People come with all these buses and those tracks. They loiter, they go on the beach, sleep on the beach. The next day they use the toilet, the public toilet. The next day they get up and then they go off. In the meantime, the night what they have done, we don't know. They get beatings, they drink, they do all this nonsense. That is why we have put this in place. That let us put something in the place. The resolution passed by the village panchayat of Kalangut, I feel they are very much concerned. जे कितें मॅस जाता कलंगुटान, थोडे जाण ट्युरिस्ट अशे येता की व्हडल्यो व्हडल्यो हांड्यो, सिलिंडर, मदेकातूच सिलिंडर काडटा पार्किंग लॉटान आनी थिंगा रांदपाक चालू करता आनी हे आमी वयर आनी आदी पासून
आदले पंचायतीक सांगलेले की हे सगळे तुम्ही लिफ्ट करून हाडपाक जाय. ते सिलिंडर जे कितें हांडयो विंडयो कितें आहा ते सगळे लिफ्ट करपाचे. इट इज व्हेरी गुड मूव. नाव people who are coming in Kalamut, whether they are tourists who will be staying or just tourists, or जे कितें नेबरिंग स्टेटीनसून ते गाडयो घेवन येतात तांकां स्टॉप करूंक जायना. आतां तांकां पंचायतीन कितें करचें पडटलें, पार्किंग लॉट जे आहा ते वेल मेंटेन करचे पडटले, ते रेंटाक हें घेवचें पडटलें, तेजे चार्जीस घेवचे पडटले, आनी they may not be allowed to take their vehicle inside. Let them park there and go walking. or go with other tourist vehicle. म्हणजे थिंगा पार्किंगाक आमकां मोठो प्रॉब्लम जाता. That becomes a total chaos and mess, especially on weekends. And there are certain tourists which I just told you that they are bringing all their utensils and cooking and ते काने बटाटे सगळे कातरून भितरून ते अशें मारून चल्ले. ते जेयता प्लेटी घेवन त्यो पेपराच्यो त्यो जेयले उपरांत उरता ते जेवण थिंगा सांडटा पार्किंग लॉटान. उजो पालोवपी दळान 3 आपतकालीन रेस्क्यू टेंडराचें लोकार्पण केलें. आपतकालीन आनी बचाव कार्या खातीर येवपी कॉल्स अटेंड करपाक ह्यो 3 गाडयो हाडल्यात. ह्यो उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वास्को, मडगांव, फोंडा अशा 3 स्टेशनांक दितले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर हाणें दिली. डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस आतांच आमी 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर हांगा फॅब्रिकेट करून हाडलेली आहा. आनी ती 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर ही अशोक लेलंड 1415 ई कॉमेट चेसीचेर फॅब्रिकेट करून तेजो उपयोग आमी एमर्जन्सी आनी रेस्क्यू कॉल्स जी गोंयान घडून येतात ती अटेंड करपाक आमी क्विक सर्वीस दिवपाक ही आमी एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी तेजो उपयोग करतलो अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. ही 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी सद्या जी ओल्ड रेस्क्यू टेंडर आसली एक म्हणजे मारगांव फायर स्टेशन, पोंडा एंड वास्को फायर स्टेशन ही 3 फायर स्टेशनाचेर ही 3 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर आमी तांकां दितले. कारण ती एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर तेंची कंडेम जाल्ली आसा. तेका लागून ही आमी तांकां परचेस करून फॅब्रिकेट करून तांकां ते आमी हँडओवर करतले. लग्न, उत्सव, जात्रा आनी हेर कार्यावळींक रातच्या 10 वरां मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटाली. त्या आवाजाच्या मर्यादेक आतां थाकाय मेळपाची शक्यता आसा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें सांगलें. म्युझिक वाजोवपाक परवानगी दिवची म्हणून केंद्र सरकारा कडेन पर्यावरण मंत्री विनवणी करतले अशेंय मंत्र्यान सांगलें. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said, we are going to Delhi. We have an appointment with the Union Minister for Environment and Climate Change, Mr. Bhupendra Yadav. We're meeting him on Monday at 9 o'clock in the morning. Issues to be raised are various. One is regarding CZM. Second is regarding Western Ghats issue. Third is regarding sound restrictions. Fourth is regarding some issues pertaining to forests. And the fifth is regarding sand. We hope with the intervention of our Union Minister, we will be able to solve the issue that was facing. I am confident because my experience is that whenever our Chief Minister has taken an issue, whenever he has taken a matter up in Delhi, he has always been able to resolve the issue. So I look forward to coming back and announcing many an issue which today we go and address.
फक्त सीएजेड एमपीएचे इश्यूज म्हणटा सो कितें प्रपोजल आसतले सेंटरा कडेन रिगार्डींग We have issues regarding Caesar MP 2011. We have issues regarding Caesar MP 2019. So we'll be discussing the issues, resolve whatever issues. सीएजेड इश्यू बी येतले Caesar is Caesar MP, no? Part of it. Part of it. आनी सावंड पॉल्युशनाचेर म्हणलें सावंड रिस्ट्रिक्शनाचेर Sound restriction basically problem in today's world. There are just 15 days in the year that the state can select, extend the time up to midnight. We have problems vis-a-vis, for example, Zatras. We have problems vis-a-vis masses. There are issues which are basically where locals are involved, which is beyond our control. Issue number one is, for example, I'll talk of Zatras. Each village has its own, it is not something like Christmas. Christmas, for example, is 25th December. Every year it is on 25th December. But you have feasts in our villages, Catholic feasts for them. They vary. It's not that it is standard feast for the entire state. So each place seeks relaxation. So we hope that we can get something like that incorporated in the act. These type of issues are there which we would like to do. पणजेच्या मळा वाठारात रावपी एका 85 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेची भांगराची पाटली आणि सरपळी एकल्यान चोरून व्हरपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल बेरेसरा सांजे वेळार आपल्या घरा भायर बशिल्ली तेन्ना चोरान तिची पाटली आणि सरपळी ओडून काडली आणि आपल्या स्कुटरी वयल्यान पळ काडलो. हाका लागून सुमार 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पणजे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. माझी सासू हांगासर सदांच भायरूच बसता. भायर बसता जाल्यार हरशीं केन्ना काय जावंक ना, पूण काल एकटो कोण आयलो, म्हाका खबर नासलें, हांव भितर आसलें त्या सायडीन भुरग्यां कडेन, आनी तिचो आवाज येता म्हणून हांव भायर आयलें पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून, आवाज येयलो म्हणून. पळयता जाल्यार तिच्या फुड्यान एक दादलो उबो आसा आनी तो पाटली ओडटालो. आनी हांवें कितें करतालें काय म्हटल्या बरोबर तेणी एक ती पाटली, तिचे हात सामके बारीक, ती पाटली सोमतीच हातान आयली आनी तेणी स्कूटर हांगासर टर्न करून दवरलेली व्हायट कलरची. हांगासरूच वयर आसली पायणीनूच. आनी भितर येतना आवाज बीन येवंक ना हरशी स्कूटरचो, हरशी येता भितर येताना. तेणी कशी हाडली ती म्हाका खबर ना. सो कितें करतालो म्हणून हांव ते फाटल्यान धांवलें की लागीं हांगासून म्हाका लागीं आसलो न्ही, म्हणून हांव धांवलें त्या फाटल्यान हें करपाक, विचारपाक कितें करतालें काय म्हणून. जाल्यार तेणी स्कूटर, हांव तेच्या स्कूटरीक हात घालपाक आनी तेणी फाट करून गाडी स्टार्ट मारून ओडून घेवन गेलो. तेन्ना हांव पडलें. पूण तिची पाटली आनी काकण तेणी एक व्हेलें, पाटली व्हेली आनी एक सरपळी व्हेली आनी एका हातीची उरली तिची पाटली. कितें वळखीचो काय दिसला तुमकां मनीस? वळखीचो म्हणजे गाडीचो नंबर हांव तितको नोट करून पावोंक ना, कित्याक हांव आबूज जालें तिका मारली बीन काय म्हणून. तिचो आवाज येयना जालो न्ही, ओ ओ ओ करपाक लागली ती म्हणून. जाल्यार पळयता जाल्यार तो काळोच आसा आनी तेणी लायट ग्रीनचो हाफ स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स आसलो शर्ट तेचो, आनी डार्क पॅन्ट आसा ब्लॅक कलर. मणी आसता पळय तेची सरपळी करून घेतलेली आनी त्या सरपळी गणपतीचे लॉकेट आसा आनी ते अखंड आसा गोल. आनी पाटली आसा ती तेची 6 पावनाची पाटली तेची. ती आतांची रेट कर जाल्यार तूं 7 लाख क्रॉस करतलो. 7 लाख क्रॉस करतलो. कित्याक आतां भांगर वाडला न्हू रेटीन. म्हापशेच्या एकतानगर हावसिंग बोर्ड वाठारांतलो फ्लॅट चोरांनी फोडलो. भितर सरून आलमारी फोडून भांगराच्यो वस्ती आनी 15,000ची रोख रक्कम चोरांनी फारयली. पुलिसांनी पंचनामो केलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शिवोले बंगल्यात जाल्ल्या चोरयेची घडणूक ताजी आसतना बिरेस्तारा मध्यान राती म्हापशेच्या एकता नगर हावसिंग बोर्ड वाठारांतलो फ्लॅट चोरांनी फोडलो. मुखेल दाराचें कुलूप फोडून भितर सरून आलमारीत आशिल्ल्यो भांगराच्यो वस्ती आनी 15,000ची रोख रक्कम फारायली. सास ससुर यहाँ पे रहते हैं, वो मैजिशियन है, तो वो अपने वहाँ गए, क्या नाम है, दार्जिलिंग काठमांडू, सारे मैजिशियन मिलके वो गए, बाहर गए हैं, यहाँ नहीं है वो. तो 1 महीना हो गया वो यहाँ पे नहीं है. ये लॉक था, घर लॉक था. घर लॉक था. तो आपको कैसे पता चला? मुझे बाजू वाले का फोन आया कि आपके ना दोनों लॉक टूटे हुए हैं, जरा आके देखो. तो आपको नेबर ने बोला कि लॉक तोड़ा है, कुछ तो हुआ है करके? हाँ, कुछ तब हुआ है.
तब आप यहाँ पे पहुंचे? हाँ, एक बार आके देखो। तो मैं तो इतनी जल्दी आ नहीं सकती क्योंकि मेरे बेबी है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो वो फटाफट उन्होंने सुना, तो वैसे ही कोई भी डर जाएगा तो वो भागे, वो तुरंत ही देखने। तो वो आए हैं, तो फिर क्या नाम है, जो सामने रहते हैं उन्हें बोला कि कुछ टच मत करो, पुश मत करो, पुलिस आएंगी तो वो देखेंगी कि अभी हो गया तो अगली बार भी हो सकता है, तो इसलिए पहले पुलिस सब देखेंगे, उसके बाद आप लोग अंदर जाओ। तो आपने आकर क्या देखा? क्या मैंने देखा सारा फैला हुआ है, और जो मेरे पापा जो जमा करते हैं इसमें, सेविंग जो करते हैं हम पूजा के लिए करते हैं, इसमें जो नोट्स होते हैं वो सारे लेके गए, चिल्लर छोड़ के गए। अंदाज कितना पैसा रहेगा? इसमें होगा 10-15 हज़ार होगा, हम पूजा के लिए इसमें डाल के रखते हैं, और वो सारे लेके गया, पर कॉइन्स छोड़ के गया, कॉइन्स लेके नहीं गया, वो नोट्स सारे लेके गया। और ये इसमें भी था, इसमें भी नोट्स लेके गए सारे, इसके सारे नोट्स निकाल के गया, नोट्स सारे लेके गए, कॉइन्स छोड़ के गए, कॉइन्स लेके नहीं गया सारे। और उसने ये सारा खोला है, उसने ये अलमीरा खोली है, उसको इस अलमीरा में तो कुछ नहीं मिला, बट ये वाली अलमीरा खोली उसने, जो अंदर छोटा सा इसमें होता है, उसके अंदर तिजोरी टाइप होती है, तिजोरी के अंदर एक और होता है, उसने वो भी खोल के सब चेक करके लेके गया। और जो भी मेरी बेटी को जो भी बाहर से में हम छोटी छोटी रिंग्स डालते हैं वो निकाल के लेके गए, और सब तो हमारे पास नहीं है, पापा मम्मी पहन के गए। मजगती फोडिल्ल्या फ्लॅटा कुशीक आशिल्लो दुसरो फ्लॅटूय फोडपाचो यत्न केलो, मात घरात फॅमिली आशिल्ल्यान त्यात चोरयेचो डाव फसलो म्हूण फ्लॅट धनियान सांगले। ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा। पता चला हमको, रात को थोड़ा आवाज आया तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया क्या हुआ बोल के, वो बारिश भी हो रहा बोल के, कुत्ता भी आया रहेगा ऐसा सोचा था हम लोग। आज सुबह देखा तो उन्होंने बताया हमको ऐसा ऐसा हुआ है बाजू फ्लैट का बोल के। उनका दिखते दिखते पता चला कि हमारा भी तोड़ा है। केले फ्रंट हँगर पहिले ओपन केलं ना, मागे त्यांच्यात गेलं की बिलकुल बंद असाय म्हणून बिलकुल पहिला हे पडलो होता न्हू, बंद दिसले की मागीर ते धावले होते। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार। ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। योगांतल्यान तुमकां तुमच्या श्वासाची शक्ती, शांती आणि सामर्थ्य कळटा। जगभरातल्या योग परंपरेतल्या विविधतेचो आणि समृद्धीचो सन्मान करूया। जागतिक योगा दिसा फातोडेच्या 6 वरांचेर डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताळगांव हांगासर योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी। हर्ष बेटा ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना मजा आ गया। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय।